नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. गोंयांत कोविड चल्ला हाताभायर. 4 दिसांत दिसपट्टे दुयेंती 7 पट वाडले. एक्टिव्ह केशी दोबराद. पॉझिटिव्हिटी रेट 5% वयर. गोंय सरकार रावता नव्या वर्सा. लीज वाठारां भायले मायनिंग डंप उखलूंक बावटो. फायन भरले तांकां परवानगी. फायन भरूं नाशिल्ले सरकाराचे. सरकार काडटलो पावणेर. उदका बिलांची OTS 31 मार्च मेरेन. कळंगुटे गँग वॉर. धंद्यावेल्यान वाद. प्लॅनेट गोवा क्लबाचो मालक आनी गँगस्टर छोटूच्या 101 लोकांचो सोजा लोबो रेस्टॉरंटाचेर हल्लो. मायकल म्हणटा स्टाफाची झगडी. मुख्यमंत्री म्हणटा खपोवन घेवचे ना. आझाद मैदानाचेर धरण्याक सरकाराचो रिस्पॉन्स ना तो पळोवन अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचो मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार ठिय्या आंदोलन. पुलिसांनी हात घालो. मारबडय केली म्हूण बोवाळ. गोंयच्यो चडश्यो सरकारी बिल्डिंगो शाळांची वीज पुरवण 1-2 वर्सां भितर पुराय रिन्युएबल एनर्जीचेर. वीज बिलां बुडयतल्यांक OTS रिलॉन्चाचो सरकाराचो प्लान. देवळांनी राजकारण. राजकारणात देवळां हाडूंक जायना. TMCचो राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी देवळां मठांचे भेटेर. हरवळ्या रुद्रेश्वराक पुजा. मावशे गांवकारांचे राणे आड बंड. कोविड ओमिक्रॉनाक लागून गोंय सरकारान इयर एंड पार्ट्यांचेर निर्बंध सुरू केले खरे, मात परिस्थिती ताचे परस हाताभायर चल्ली. 4 दिसांत दुयेंती 7 पट वाडले. पॉझिटिव्हिटी रेट 3.5% धोक्याची शीम हुपून 5.25%. एक्टिव्ह केशी 4 दिसांत 250 वेल्यान 650 वयर. हेर राज्यांनी कर्फ्यू. गर्देक बंदी. गोंय सरकार रावता न्यू इयराक. मात पार्ट्यांक RT-PCR नेगेटिव्ह आनी 2 डोस सर्टिफिकेट सक्तीच. एक तर 100% वॅक्सिनेटेड सर्टिफिकेट जाय. फंक्शनान येतले जाल्यार आमी चॅक करतले. थंयसर ते चॅक करपाकूय सांगलेल्या. ना जाल्यार कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट. टुरिजमाचे आशेन फाटले खेप अशीच गोंयांत म्हणटा कोविडाचे दुसरे ल्हार आयिल्ले आनी अवघ्या दिसा भितर सरकारी हॉस्पिटलांनी हेल्थ सेंटरांनी परिस्थिती आटाप्या भायर गेल्ली. एके वटेन ओमिक्रॉन 2 दिसांत दुप्पट पातळटा. राज्यांनी कर्फ्यू आनी 50% गर्देची बंधनां. स्कुलां कॉलेजी ऑफलायन बंद. गोंय सरकाराक आशा टुरिजमाची. मेट्रो सिटींनी इयर एंड पार्ट्यांक बंदी घाल्ल्यान सगळो टुरिस्ट धर बांद नासतना गोंयांत. 4 दिसां फाटले आनी आयचे कोविडाचे आंकडे पळयात. 26 डिसेंबराक 25 नव्यो केशी आयिल्ल्यो. आयज 170, 7 पटीन वाड. 26 डिसेंबराक एक्टिव्ह केशी 449 आशिल्ल्यो. आयज 657, 50% वाड. 26 डिसेंबराक 2.33% पॉझिटिव्हिटी रेट आशिल्ली. आयज 5.25%, 2.5 पट वाड. रिकवरी रेट मातशी पडल्या. इतले दीस कोविड दुयेंतींचे हॉस्पिटलायझेशन 0 आसताले. फाटल्या 24 वरांत दोगा कोविड दुयेंतींक हॉस्पिटलायज करचे पडले. गोंयांत पॉझिटिव्हिटी रेट 3.5% वयर वचत आनी एक्टिव्ह केशी 1000 वयर गेल्यार स्कुलां कॉलेजी बंद करून गरजेच्या इकॉनॉमीक एक्टिव्हिटीचेर निर्बंध घालपाची सुचोवणी तज्ञ समितीन निकतीच केल्या. आनी मुख्यमंत्री आज हें सांगता. एक तर 100% वॅक्सिनेटेड सर्टिफिकेट जाय. फंक्शनान येतले जाल्यार आमी चॅक करतले. थंयसर ते चॅक करपाकूय सांगलेल्या. आनी प्रत्येक जर कोण पार्टी आसतली किंवा बाकीचे रेस्टॉरंट्स हांगासर ऑर्गनायज करता तेंच्यांनी ना जाल्यार कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट. कारण गोंयकार ऑलमोस्ट 96% डबल वॅक्सिनेटेड आसा. त्या खातीर जे कोण पार्टी ऑर्गनायज करता त्यांनी आपल्याक 100% वॅक्सिनेटेड सर्टिफिकेट अदरवायज कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट ताज्या शिवाय इव्हेंट ऑर्गनायज जे आसा हे करपाक मेळचें ना. इतले मजगती आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन डॉक्टरांच्या एक्सपर्ट कमिटीची बसका घेवन वाडट्या केशींचेर निर्बंध घालूंक उपाय काडूंक जाय म्हणून सोशल मिडियार घाल्ले. तितले म्हणसर रेव्हेन्यू सेक्रेटरीन निर्बंधाचो आदेश काडलो.
कसिनो, थिएटर, ऑडिटोरियम, कम्युनिटी हॉल, क्रूज, वॉटर पार्क, एंटरटेनमेंट पार्काक 50% गर्देचे निर्बंध. गर्देचे सुवातेर मास्क, सॅनिटायझर, स्क्रीनिंग सक्तीची. भायल्या राज्यांतल्यान येतल्यांक कोविड वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट, कोविड नेगेटिव्ह रिपोर्ट सक्तीचो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. लीज वाठारा भायर आशिल्ले मायनिंग डंप निर्गतीक उखलूंक मेळटले. 2013-14 ज्या कंपन्यांनी लिजा भायर आशिल्ल्या डंपाचेर फायन भरल्या तांणी रॉयल्टी भरून मीन व्हरूं येता. फायन भरिल्ले ना तें सरकाराचें. सरकार पावणेर काडटलो म्हूण मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयलो. हें मीन 10 ते 20 मिलियन टन आसूं येता. 4-5 वर्सां खंय मीन येरादारी जावंक शकता. आमी ज्या लँड रेव्हेन्यू बोर्डाच्या अंतर्गत ज्यांच्यानी आउटसायड द लीज ज्यांच्यानी ओर डंप केल्लो ओके तांच्या कडल्यान आमी फायन कलेक्ट केल्ली एप्रॉक्सिमेटली 200 crores ऑफ रुपीज इन 2013-14. हे आमी परत एकदां तांकां परमीट करपा खातीर दोज वर लीज लेसी आशिल्ले तांच्यांनी केल्ले आनी जेणी सरकाराक पेमेंट केल्या तांकां by taking all the permission from Indian Mines of Bureau आणि रॉयल्टी पेमेंट केल्या उपरांत ते मायनिंग आमी डम्प्स जे आसा अकॉर्डिंग टू द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी परत एकदा सांगता इट इज नॉट डेट कारण ते सुप्रीम कोर्टान SEC कमिटी सगळेच आशिल्ले बट टील डेट वी आर वेटिंग आणि गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हॅड पास द पॉलिसी. It is a recent amendment in the minerals and other than the atomic and the hydrocarbons energy minerals, the concession rule 2016 published in the official gazette dated 2/11/21 has come in force on 2nd of November 2021 wherein the rule 12 has been modified and rule 12(1) and sub rule 1 ही government of India ची नवीन पॉलिसी आयल्या त्यानुसार आम्ही the ore which is outside the lease एरिया जो आसा हो तेंच्यांनी परमीट केल्लो आसा. SEC कमिटीनूय बी तेन्ना जो आसा पळय न्ही तो एक्सपोर्ट करपाक दिताले आमी. इट इज एप्रॉक्सिमेटली आतां इट इज 20 मिलियन टन ओर म्हणजे 10 मिलियन टन टू 20 मिलियन टन हाज्या मदीं हो ओर आसा. एक्झॅक्टली फिगर म्हजे कडेन आतां ना. गव्हर्मेंटाक हेतूंतलो काही ओराची डायरेक्टली रॉयल्टी येतली काही ओर जो आसा हो गव्हर्मेंट ऑप्शन करतलो पूर्ण सगळं गव्हर्मेंटा कडेन ज्याणे तेन्ना लँड रेव्हेन्यू कोडाच्या अंतर्गत जो फायन भरूंक ना दॅट कम्स टू द गव्हर्मेंट. म्हणून हांवें म्हटलां की मायनींग एक्टिविटी फुडल्या 4-5 वर्सांत फूल फ्लेज रित्या गोंयांत जावपा खातीर स्कोप आशिल्लो ओर गोंया कडेन आसा आनी वयल्यान हो ओर जो आसा हो म्हणजे बेश्टो पडून खूब कडेन पळयतात कारण बाबूय फ्रॉम द मायनींग एरिया हांव फ्रॉम द मायनींग एरियांतल्या लोकांक खबर आसा कितलोसोच ओर जो आसा हो पडून आसा ताज्या खातीर जो आसा व्हडला. द नेक्स्ट थिंग रिलेटेड टू डॅट ओनली जरी म्हणजे मायनींग एक्टिविटी आतां बंद आसली आमी उरलेले ऑक्शनचो ओर आमच्या कडेन आसा तेजे दुसरें ऑक्शन विदीन 15 days आज कॅबिनेटान तेजे रेट्स डिसायड करपा खातीर वीच इज द 300, 350 आनी 450 वीच इज एन 60 ग्रेड 50 ग्रेड आनी बिलो 50 ग्रेड अशा तिनूय तरेचे रेट फायनलायज केला. 15 दिसांनी ताजी बी जी आसा पळय न्ही ऑक्शन हें जाता. नळाच्या बिलांचो PWDच्या स्टाफान घोळ घाला. ताची इन्क्वायरी चल्ल्या. चुकिल्ली बिलां जाग्यार घालतात. बिलांची OTS 31 मार्च मेरेन वाडयल्या. आमी झिरो बिल सिस्टीम ही इम्प्लिमेंट करता आसतना आमच्या टेक्निकल टिम्स आनी काही इंजिनियर्स हांच्यांनी घोळ घातला आनी ताज्या खातीर बरीचशी बिलां जी आसा ही लोकांक एक्झॉर्बिडंट बिल्स आयिल्ली आसा. हांवें ऑलरेडी तेजेर इन्क्वायरी जी आसा काही ऑफिसरांनी चुको केल्ल्यो आसा जाणून बुजून तांचेर इन्क्वायरी लायल्या आनी इन्क्वायरी लायल्या आसतना फुडल्या 2 म्हयन्यांत जी चड बिलां आयल्या ती कोणीच पेमेंट करपाची गरज ना. ते 2 म्हयन्या भितर सगळीं बिलां रेक्टिफाय करतले आनी तांकां बिल्स जी आसा ही परत धाडटले. बट आमची स्कीम आमी विड्रॉल करूं ना. 16,000 लिटर फुकट उदक दिवपाची स्कीम स्टँड करता. ओके त्याच बरोबर ज्यांनी कोणी एडवान्स पेमेंट केल्या ताकाय परत रिकवरीक वचपाची गरज ना. ताजे एडवान्स पेमेंट डिडक्शन करून ताका फ्रेश बील जें आसा हें वयतलें. आनी त्याच बरोबर आमची OTS स्कीम खुबशी म्हणजे तिजो खूब लोकांक हाजो फायदो जालो आनी रिकवरी इट इज एप्रॉक्सिमेटली तितून बऱ्यापैकी रिकवरी जाली ती आमी एक्सटेंड करता 1 time सेटलमेंट ऑफ द बील वीच इज 31 March 2022 पर्यंत.
पंचायत आणि जिल्लो पंचायत वेंचणूक नेमात दुरुस्ती. There is an amendment of the Rule 3(2) and 3(4) in the Goa Panchayat and Jilla Panchayat election procedure Rule 1996 and authorization signatories in the form of 10 and number 11. There is an amendment केल्लें आसा पंचायत हेच्या खातीर. पंचायत अमेंडमेंटाच्या बाबतीत जी पावर डायरेक्टरा कडेन आशिल्ली ती गव्हर्मेंटा कडेन दिल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिरकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. कळंगुटे मंगळारा उसरां राती गँग वॉर. प्लॅनेट गोवा क्लबाचो मालक आनी गँगस्टर छोटूच्या 100 लोकांचो सोजा लोबो रेस्टॉरंटाचेर हल्लो. धंद्या वेल्यान खंय वाद. सोजा लोबो रेस्टॉरंटाचो मालक म्हणटा जमनीच्या वादा वेल्यान हल्लो. पुलीस खंय वेल्यान तांकांच दोळे दाखयतात. मायकल म्हणटा स्टाफाची झगडी आनी कांयच ना. मुख्यमंत्री म्हणटा असलें खोपोवन घेवचें ना. मंगळारा उसरा राती कळंगुटे गँग वॉर. प्लॅनेट गोवा क्लबाचो मालक आणि गँगस्टर छोटूच्या 100 लोकांचो सोजा लोबो रेस्टॉरंटाचेर हल्लो. सोजा लोबो रेस्टॉरंटाचो मालक म्हणटा तांचेर हल्लो जावन पुलीस उलट तांकांच भंय दाखयतात. 1932 आमी हांगा उबी आहात पुर्वजांचे वो केन्ना येयला आमी केन्ना कंप्लेन घाल्ले कोण येवंक ना इन्स्पेक्शनान. ताचे एक 4 दिसांनी इन्स्पेक्शनाक उबी जाल्ली. म्हजे कडेन सगळो आख्खो व्हिडिओ आहा आनी ताची एडवोकेट सांगता ती ही आनी ताची ही बिचूय ताची प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू हीज एडवोकेट. खंयची प्रॉपर्टी गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी तुमची जाता ती म्हाका कांयच सदमना हितून. आनी तो आमकां दादागिरी कोत्ता. ताणें एक म्हणलेलें म्हाका तुम गोवन लोगों को हड्डी फेंको तुम लोग खाते हैं. तुम्ही पुलिसांक विचारपाचें बाबा तुमकां प्रेशर कोणाचो येता वयरसान ते मातशें नांव सांगा म्हणून. Are you satisfied with this police investigation? No, not at all. एक ओरोस जाले. Because it has taken 1 year and they have not even filed a charge sheet in the first incident. आता येवन तेंच्यांनी कितें पुलिसांना इन्व्हेस्टिगेशनाक गेले तेन्ना तुमकां कितें सांगलां तेंच्यांनी? हे आमकां कांय सांगना. वयल्यान आमकां स्टर्न वॉयसान उलयता. विक्टम आमी आनी कोण न्हू. आमचे बरी बरे भाशेन उलोवंक जाल्लें. आमकां कित्याक क्वेश्चन कोत्ता वो कोण तो कोण. आमची प्रॉपर्टी डॅमेज जाल्या आनी कोणाची प्रॉपर्टी डॅमेज जावंक ना हांगा. आनी म्हजी फॅमिली आनी भुरग्यांचें कितें अशेंच आमकां मारून उडयतले. काल हांवें गन शॉट सगळे आयकले हांगा म्हणजे आमकांय मारूंक आयिल्ले. तो फकत आमकां भेकणांक सोदता की तुमी आतां वचात म्हूण हांगा सोल्ली. The fight is related to some people working in that restaurant and another restaurant which is neighboring. Got nothing to do with some Delhiite and all. The news which came up is a false news. स्टाफामध्ये सगळे दोन staff of Soza Lobo and staff of some other restaurant. Nothing to do with the land which some case is going on. हांवें कलंगूटच्या इन्सिडन्साचेर डिटेलान जे आसा हे म्हज्या DGPक सांगला ताजो रिपोर्ट सबमीट कर म्हणून. बट म्हाका दिसता म्हणजे दोगांच्या बिझनेस रायवलरीच्या मदीं जाल्ली ही झगडी आसा. त्या खातीर अशा पद्दतीच्या एक्टिविटीक गोंयांत थारो दिवचो ना. तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन आज सांची पर्यंत तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन्स घेतली वयतली. आनी अशा पद्दतीचो मिसबिहेवियर वो टुरिजम बेल्टांत आमी केन्नाच थारो दिवचे ना. आनी त्या खातीर कोण तेच्या फाटल्यान आहा पळय न्ही ताका काडून सांजचो पर्यंत भितर उडयलो वयतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आझाद मैदानाचेर सप्तक भर धरण्याक बसूनय सरकार रिस्पॉन्स दिना तें पळोवन अंगणवाडी कर्मचारी आल्तिनार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार मोर्चा घेवन पावले. थंय ठिय्या आंदोलन. पोलिसांनी तांकां आडायले. धुकलाधुकली जाली. पोलिसांनी मारबडे केली. पोटार खोंट मारली म्हूण कर्मचाऱ्यांचो दावो. पोटार खोंट बसले तिका कितेंय जाल्यार आंदोलन वेगळ्या दिशेन वतलें म्हूण शिटकावणी. वेंचणूक तेंकता तशे एक इश्यू रस्त्यार. तातूंत आंगणवाडीवाली बाकीच्या सरकारी कर्मचाऱ्यां भशेन काम मात पगार कमी. पेन्शन पगारवाडीच्यो मागण्यो तडीक लावंक अंगणवाडी वर्कर आझाद मैदानार धरण्याक बशिल्ली. एक करून सगळे पक्ष पावले पूण सरकार वासपुसेक सुद्दां येना तें पळोवन ती आल्तिनार पावली. थंय पुलीस फोर्स तयार. हात घालो म्हूण तांच्या नांवान बोवाळ. तिच्या अपडामनाचेर जेंट कॉन्स्टेबलान खोट मारला आनी सपोज तिका कितें जाय जाल्यार तिका कोण रिस्पॉन्सिबल तो आमकां सांगा. तो पर्यंत आमी हांगासरल्यान घालपाना. ते सपोज बायलेक कितें जालें न्ही ना सोडटा तो आमी आदले युनियन म्हणटा नवे युनियन केन्ना जालें तें खबर ना. तांणी खंय आंदोलन फाटी घेवचें.
आमी तांकां इतलेंच रिक्वेस्ट करता की फाल्यां जर तेंचेर कितें जालें गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवन टर्मिनेशन केली सस्पेंड केली जाल्यार फाल्यां तांकां ती जबाबदार उरतली केला तेंच्यांनी रजिस्टर खबर ना आमकां कांयच सांगूंक ना थोडी जाणां आसा पळय ती आतां हें युनियन कोणी केला पळय ती थोडी जाणां आमचे कडेन 15च्यान रजिस्टर ना म्हणून ते आतां बरी शिकलेली आसा आनी हें करूं म्हणून चल आमी युनियन करूया म्हणून तेंच्यांनी युनियन केला आनी ह्या सगळ्यांक तेंच्यांनी आमची दिशाभूल केल्या थोडीशी गेल्ली आसा. आमची जी बरखास्त युनियन आसा गोवा राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटना जी आसा बरखास्त जाल्ली कमिटी थंय सीएमाच्या ऑफिसान वचून बसून जे स्टेटमेंट दिता हांव तांकां रिक्वेस्ट करता तेंच्या कडेन जर मेजॉरिटी आसा न्ही तेंच्यांनी हांगासर येवन दाखोवची आमकां आनी तेंच्यांनी आमच्या फुड्यान येवन आमकां ही उतरां जी पळय सीएमाच्या ऑफिसाच्या भायर रावून सांगतात पळय ती आमकां उतरां हांगा येवन सांगची. खासा सुत्रां सांगता ते प्रमाण ह्या सगळ्या गोळा फाटल्यान महिला आनी बाल कल्याण खात्याचो एक कर्मचारी आसा. प्रुडंटाक कळ्ळा त्या प्रमाण ताचेर कारवाय करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सुदीन चोर PWDंत ताणें बरेंच जोडून काडलां म्हूण प्रियोरचो आमदार मंत्री गोविंदाचो आरोप. ताका घेवन चूक केली म्हूण कळटनाच सावंत सरकारान खंय सुदीनाक फुटबॉल कसो भायर मारलो. PWD बरोबर सिव्हिल सप्लाय आनी कॉर्पोरेशनात स्कॅम चल्ला म्हूण सुदीन मोगोच्या म्हाड्डोळचे मिटिंगेंत उलयल्लो. तें गोविंदाच्या वर मार बसलां. खंयच्या डिपार्टमेंटात पैसे घेतले ते पळया. PWDच्या घेतल्या, कॉर्पोरेशन घेतल्या, सिव्हिल सप्लाय घेतल्या, काही मंत्र्यांच्या PA OST पर्सनल स्टाफान पैसे घेतल्या. धंदो केला तुम्ही. म्हाड्डोळा सभेत दीपकाचो प्रिय प्रचाराचो नाल्ल फोडटाना सुदिनान नांव घेनासतना गोविंदाचेर बरीच तासमपट्टी केली. सिव्हिल सप्लाय आनी कॉर्पोरेशनाची स्कॅमां वयर काडली. गोविंद चाळवलो. अरे हो ढवळीकर हो रंग बदलणार शेड्डो जावन आसा. हो एक नंबरचो बरो चोर मरे. चोर डायरेक्ट इलेक्शन सांगता हांव तुका करता ताजेर. हो एक नंबर चोर. अरे हो चोर आतांच न्ही. हेणी आपले जे वेळाचेर PWD कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना आशिल्लो आर्बिट्रेशना माध्यमांतल्यान न्ही ते जोडला पळय न्ही कमयलो पळय न्ही ह्योय सगळ्यो काही गोश्टी लोकांनी मुखार येवपाक कारण हेका पयलू सुद्दां सुरवात जाल्ली आहा. हांव सरकाराक यू आर अ पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द चूक केली म्हणून ताका काडलो तर खोड घातली ना ताजेर. खोड घातून उडयलो ना फुटबॉल कसो ढाण करून मारलो तेका. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. कोंगुटे BJPचो आमदार मंत्री मायकलाचे म्हयनेच जाले फाटीं फुडें चल्लां. डिलायलाक शिवोल्यो उबी करता म्हणून खंय BJP ताकाय तिकेट दिवपाचो दुबाव. मात मायकल खंय आदीं सावन BJP पार्टी तिकेट दिना म्हणटा तेन्ना पळोवया म्हणून मायकल सांगता. ताका TMC नाका. काँग्रेसी कडेन उलोवणी जाल्या काय विचारल्यार मायकलाची दाखयली पळय. सेकंड ऑप्शन मागीर तुम्ही कॉन्टेस्ट करपाक सोदता BJPचे. डिनाय करीत जाल्यार मागीर पळयता. काल पूण तुमीच म्हटलें न्हू की आपले ते दिवंक सोदिना म्हणून तुमकां रिपोर्ट आमकां जेन्ना विचारलें एका रिपोर्टरान अफवा आहा ती खरी अफवा. इट इज न्यूज इज बींग स्प्रेड दॅट आय विल बी डिनायड अ टिकेट. ओके पण ती अफवा सारकी TMC वयता म्हणून ती तुम्ही TMCचे विचारूच ना. लिस्टानूच ना TMC कोण आहात ना विचारूच ना. आम्ही पार्टी ना भारतीय जनता पार्टी. काँग्रेस अप्रोच जाला तुमकां ना कोण अप्रोच.
गोंयच्यो चडश्यो सरकारी बिल्डिंगो शाळांची वीज पुरवण 1-2 वर्सां भितर पुराय रिन्युवेबल एनर्जीचेर करपाचो प्लान चल्ला म्हूण वीज मंत्री निलेश काब्राल सांगता. फाटल्या 10 वर्सांत वीज पुरवणेच्या मळार कितलींशींच कामां केल्यांत. लोकांचे वेवस्थेक बिलां भरूंक ऑनलायन सर्व्हिस आनी बिल कलेक्टर नेमले. वीज बिलां बुडयतल्यांक OTS परत हाडपाचो प्लान. We have already achieved 22 megawatts of power on rooftop, and there are almost another 10 to 12 megawatts which is in the pipeline to be converted. बोर्डा आमचे मल्टीपर्पज कॉलेज जी आसा थंय गव्हर्मेंटाचे आमचे ग्रीन आर्ट घेतल्या. आमचे मतदारसंघात काकवाड्या ITI जी आसा ती सोलर 100% सोलर केल्ली आसा and they are having zero bill. पण अशें करून आमी सगळे गव्हर्मेंट जे डे पॉवर यूज करता, स्पेशली इन स्कूल्स, government schools and government institutions where day power is used, we want to make entire this over a period of next 1.5-2 years into 100% renewable sector, which will be using solar power to electrify our government buildings in a total. We have made an entire plan which we have worked. We found success in 3-4 locations, and we are now replicating this in the next plan of ours. The scheme materialized and a lot of people had paid. Some people are now asking again for one-time settlement scheme. So government is reconsidering even bringing this one-time settlement scheme again. देवळांनी खंय राजकारण आनी राजकारणांत देवळां हाडूंक जायना. TMCचो राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी उलयला. अभिषेक किरण कांदोळकार आनी बाकीच्यांनी हरवणे रुद्रेश्वर देवस्थानांत पुजा केली. तेवटेन TMCचो 70तलो फुडारी गणपत गांवकाराचे म्हावशे सभेंत राणे आड बंड. जमनीचो इश्यू सुट्टलो जाल्यार खंय सामान्य मनीस आमदार जावंक जाय. TMCचो राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी गोंयांत सध्या देवस्थान आनी मठांचे भोंवडेर. हरवळ्या कार्यकर्त्यांक घेवन ताणें पुजा केली. देवळां आनी राजकारण खंय भरसूंक जायना. धर्म को कभी राजनीति में मिलाना नहीं चाहिए. धर्म अपनी जगह पे है और धर्म के साथ कभी राजनीतिक प्रचार को मिलाना नहीं चाहिए. राजनीतिक प्रचार अलग से राजनीति के मैदान में होना चाहिए. मंदिर मस्जिद में राजनीति नहीं होना चाहिए. म्हावशे 70त TMCची सभा जाली. वेंचणूक तेकली काय 70त जमनीचे मालकीचो इश्यू तापता. सामान्य 70कार आमदार जाल्यारूच खंय विशय सुट्टलो. आणि म्हाका होंडाचे जे आमचे लोक आसा तेंच्यांनी बरी साथ दिवन म्हाका दिसता आमी हिस्ट्री केल्या. होंडा म्हणटा ते मतदार जिल्हा पंचायतीक म्हाका 2700 मतां पडली. अशी केन्ना इंडिपेंडंट मनशाक पडोंक ना म्हाका दिसता 70त. आणि कशें आसा हांगा कशी दादागिरी चलता ती सगळ्यांक खबर आसा. आमचे खुबशे प्रश्न आसा, जमनीचो खास करून प्रश्न आसा. आता उल्लेख जाल्या प्रमाणे आमच्या कडेन फक्त घराक म्हणटा ती पावती आसा. पंचायतीन रजिस्ट्रेशन पावती फक्त हाऊस टॅक्स भरता तो आसा आनी करूंक ना. ती जमीन त्यांच्या नावार आसा. त्यांच्या नावार ह्यो जमनी सगळ्यो आसा आणि आमच्या सामान्य मनशाच्या नावार जो कष्टकरी आसा, जो पयली पासून हे गांव वसयल्या तेन्नाच्यान जो मनीस रावता त्यांच्या नावार म्हणटा ती हेच भर जमीन ना. हे कित्याक ना तर आमीच आमच्या पैकी सामान्य मनीस आमी धाडूंक ना. आमी विधानसभेन आमचे विशय मांडपाक. आमी सामान्य मनीस आमदार कित्याक जावंक शकना. आमी सामान्य मनीस विधानसभेन कित्याक वचोंक शकना. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत आनी कल्पेश गांवस. BJPच्या राज्यांनी क्रिस्तांवांचेर खंय अत्याचार. जेजूची प्रतिमा देखावे मोडले. कांय कडेन मिसां जावंक दिली ना. सांताक्लॉजाच्यो प्रतिमा जळयल्यो म्हूण आप इश्यू करता. नातलांचे जायराती दिवपी गोंयचो मुख्यमंत्री खंय हाचेर तोंड उगडिना. तेवटेन फातोड्डेच्या डेव्हलपमेंटाचो पोस्टमॉर्टम केलो. आझाद मैदानार आंदोलनाक बशिल्ल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांक आपाचें जेवण खाण. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आसा, भारताचो संविधान आसा, सगळ्यांक रायट दिता आपलो रिलिजियस प्रॅक्टीस जे आसता, रिलिजियस बिलीफ. प्रत्येकाक अधिकार आसा आपलो धर्म कसो आसा स्विकारपाचो, तो सेलिब्रेट करपाचो. एक अंबाला म्हणजे हरियाणा राज्य, थंय BJP रूल स्टेट आसा. थंय जेजू क्रिस्ताचो स्टॅच्यू आसा पळय तो वँडलायज केलो गेलो. आमच्या बाजूचे राज्य कर्नाटका, थंय BJPचें शासन आसा. थंय जे मास चलताले, कॅथलीकचे प्रेयर चलताले, आमचे क्रिस्ती भाव क्रिसमस सेलिब्रेट करूंक मिसाक वता, ते सुद्दां डिस्टर्ब केले गेले. दुसरें राज्य आसाम, थंय BJP रूल स्टेट आसा. थंय
एक्समस ट्री असले क्रिसमस ट्री करता आमी जे सगळे फेस्टीव मूड हाडपाक प्रत्येकाच्या घरान हांगा गोंय आसता ते क्रिसमस ट्री सुद्दां वेंडलायज केले. उत्तर प्रदेशाक जो सेंटा क्लॉज आसा हातूंत ते भुरगे सगळे वाट पळयता सेंटा क्लॉजची एफिजी आसता ती सुद्दां बंद केली गेली. गोंयचो मुखेलमंत्री दोतोर सावंत इतल्यो घटना घडल्या इतल्यो ट्रॅजीक घटना घडल्या आमच्या क्रिस्तांव भावांचेर ताणें आजून एक उतर काय उलोवना. फातोड्ड्या फॉरेन स्टेट इन गोवा म्हणटल्यांनी खंय चंद्रपूरच्या चिल्ड्रन पार्काची दशा पळोवची. फॉरेन स्टेट इन गोवा दिस इज वॉट इज क्लेम. फातोड्याच्या डेव्हलपमेंटान हाकाच गार्डन म्हणटा हें आमकां आज पळय जो डेव्हलपमेंटाचो क्लेम एक्झिस्टींग MLA आनी जो रुलींग पार्टीचो जो मनीस आसा की फातोर्डा डेव्हलप जालें हें सांगता ते डेव्हलपमेंट हे. मजगती आपान पणजे आझाद मैदानार धरण्यार बशिल्ल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांक जेवण वाटले. आमी तांकां सांगलेलें की कसली मदत जाय जाल्यार आमी तांचे बरोबर आसतले. तांकां तेंको आमचो सदांच आसा. आमी समजून घेवपा जाय की ते एका बिल्डिंगेची बुनयाद घालता. जे भुरगे घडटा ते ह्या अंगणवाडी बाई कडल्यान सुरवात जाता आनी जो पर्यंत तर बुनयाद एका बिल्डिंगेची सारकी आसना तो पर्यंत बिल्डिंग घट जावपाक शकना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयचे असोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमीच्या यत्नांनी पणजे जुंता हावजांत एस्ट्रॉनॉमी ऑब्झर्वेटरी हॉल सुरू जाला. मुख्यमंत्र्यान उक्तावण केलें. हॉलाचें काम GSIDCन केलां. मात एस्ट्रॉनॉमीची ओड आशिल्ल्या वावुरपी वांगड्यांनी ह्या दर्जेदार ऑब्झर्वेटरी हॉलाचें बरे पैकी केंद्र केलें म्हूण मुख्यमंत्र्यान फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमीची तोखणाय केली. ही संस्था पब्लीक एस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी सद्दां दिसाचें ओपन आसता पण लोकांनी मुद्दाम मुजरत सांजचें येवचें 7 to 9 7 ते 9 पर्यंत रातचें येवचें आनी हांगा आमी ही संस्थाय तांकां भितर दाखोवंक शकता. म्युजियमूय तुमी पळोवंक शकता. प्लस भायर 7 ते 9 काळोख आशिल्ल्यान टेलिस्कोप घालून तुमी आकाश दर्शन करूंक शकता. त्यांच्या एस्ट्रॉनॉमी सेंटरच्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक बाब सतीश नायक कितलो एक्सायटेड जाल्लो आमी सगळ्यांनी पळयलो. म्हणजे तेजे कडेन एखादी पॅशन आसता आनी त्या पॅशनी खातीर आपूण एस्ट्रॉनॉमी खातीर हांवें ताका पळयला फाटले एक जवळपास 8-10 वर्सां हांव पळयता. ते आपलें तन मन आनी धन सगळ्यो गजाली भितर घालता. तितूंतलो एक सतीश बाब एसोसिएशन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमी गोवा तांचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. पण एंटायर गोंयांत करीत आशिल्लें काम हें खरोखरूच म्हणजे वाखवणेजोगी आसा. माय कॉंग्रेच्युलेशन फॉर द एंटायर टीम and whatever the support is required from the government in future also. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं.